पणजे शिगमोत्सव समितीच्या आपोवणेचेर आयज हांव मुद्दमून पणजे आज शिगमोत्सवा वांटेकरी जावपाक आयला। ह्या निमतान समेस्त गोंयकारांक हांव होळीच्यो उर्बे बरीच परबे दिता आनी ही होळी सगळ्यांक बरी सुख समाधानाची, शांतीची, तशीच आरोग्यवर्धक आनी आर्थीक पाठबळ दिवपाची जावची अशें हांव श्री महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना करता। पणजेचे शिगमोत्सवाचे परंपरेचो पयलोच प्रदेश अध्यक्ष जाल्ले नंतर हांव भाग जाता, म्हाका खूब आनंद जाता। हांव सगळे तांचे समितीच्या वांगड्याचे सगळ्यांचे बाबा देपो, मंगलदास नायक, आमचो शांताराम नायक आनी बाकीचे सगळे हेर वांगडी सगळे जे आसा तांचे हांव हे परंपरेचे 37 वर्सां टिकोवन एक जतन केल्या प्रथेचे हांव तांचे कौतुक करता। पणजी शिगमोत्सव समितीच्या वतीन हांव सगळ्या लोकांक, पणजेकारांकूच न्हय पूण पूर्ण गोंयकारांक होळीची शुभेच्छा दिता। आमच्या मदीं आज आसा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, ते मुद्दम हांगा आयिल्ले आसा महालक्ष्मी देवीक पांयां पडूंक। आमचे सदांच हांगा एक प्रथा आसा की देवीक नाल दवरून आमी मागीर फुडें वता आझाद मैदानाचेर। हांव सगळ्या लोकांक आवाहन करता की तांच्यांनी मोठ्या संख्येन आझाद मैदानान येवन होळीची शुभेच्छा व्यक्त करची, सगळ्यांक रंग लावन एकतेचे प्रतीक आमी म्हणटा, होळी म्हणटा ते एकतेचे प्रतीक। तशेंच पणजे शिगमोत्सव समिती वर्सपद्दते प्रमाणे आज आमकां 37 वर्सां जाली आमी सगळे एकतेन काम करतात। तो 5 दिसाचो आमचो कार्यक्रम आसा, तो 19 तारखेक सुरू जावन 22 तारखेक हांगा परेड आसतली। काही कारणांक लागून आमचो ट्रेडिशनल रूट अंदू आसचो ना, पूण फुडल्या वर्साच्यान परते आमी पणजे करतले, पूण अंदू कांपाल सेक्रेटरिएट, ओल्ड सेक्रेटरिएट ते कांपाल ते हांव लोकांक सांगता की मोठ्या संख्येन तुमी येवचे, कारण खरी गोंयची कला आनी संस्कृती गांवांतली त्या फ्लोटांतल्यान दिश्टी पडटा। चित्ररथ जे जाता, रोमटा मेळ, लोकनृत्य हे पळोवन लोकांनी गोंयची खरी कला आनी संस्कृती वळख जावपाची जास्तीत जास्त भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक हाची गरज आसा। म्हणून सगळे एकतेन सगळ्यांनी फॅमिलीच्या फॅमिली येवन हांगा तो प्रोग्राम पळोवचो ही म्हजी नम्र विनंती आसा। सगळ्यांक पयलीं पणजेकारांक, गोंयकारांक, समेस्तांक होळयेच्यो शुभेच्छा। दर वर्सा हांव होळी महालक्ष्मीचे, श्रीदेवी महालक्ष्मीचे दर्शन घेवन तिचा आशीर्वाद घेवन फुडें मागीर लोकां बरोबर मनयता। सो ह्या वर्साय तशेंच हें आसा, आमच्यान आमी आझाद मैदानान वचून सगळ्या लोकांक बरोबर होळी खेळटा। आमी उत्पला बरोबर सदांच दिश्टी पडटा आनी आयच्या दिसा सगळ्या गोंयकारांक परबी दिता आनी तशेंच फुडली सगळीं वर्सां बरी वचची। उत्पलाच्या निमित्तान एक बरी लिडरशीप फक्त पणजेकूच न्ही बट गोंयांत आख्ख्या गोंयभर सगळ्या लोकांक मेळची। लिडरशीप तुमी म्हणटा हे करपाक जाय, लिडरशीप क्वॉलिटी आमी मातशी वाडोवपाची, तांच्या तुमी रावतले। आज लिडरशीप क्वॉलिटी कितें आसा ती म्हाका दिसता सगळ्या पणजेकारांक दिसता, तुमकांय दिसता आसतली, लोक उलयना बट म्हाका दिसता स्थानीक सगळ्या मतदारसंघांनी बरे नेते आसा, तांकां लोक ऑपॉर्च्युनिटी दित जाल्यार डेफिनेटली जे रितीन भाईन वाटचाल फुडें व्हेल्ली ताच्याकूय त्याच हाजेर पद्दतीचेर म्हाका दिसता सगळे बरे नवे युवा तशेंच आमचे खुबशे सिनियर कार्यकर्ते आसा बऱ्या प्रमाणान फुडें व्हरपाक शकता।